जेवक वेळ झाला जाल्यार तुम्ही जेवूच नाका ही बात म्हणून दादा आता सगळंच लेट येत आहे आणि अशी उणीच तुझी वाट पळयता तर म्हाका बरें दिसना ब्रादर तूं जाणाय न्ही आयज तुका लागून आमच्या दोगांची कितली पिड्यार जाता ती पूण टिशा म्हाका लागून तुमकां गमट त्रास जाल्यार म्हाका नाकात जाल्यार आमच्या दोगांचे त्रास करून तुका दूर कित्याक जायना एक घरकार आपल्या घरकाराची वाट पळयता एक भयण आपल्या भावाची एक होस्टोरी आपल्या कुस्त्यान भुरग्यांक वचूंक आशेन आसा आनी ह्या भुरग्यांक खेळूंक हांवूय आसून आसा टिशा च्याचो समज चुकीचो जावन आसा त्या उन्हेच्या कुस्त्यान भुरग्याचे जेन्ना पावलो जाल्यार हांव कितें करूं म्हणटा तूं उमेदीत तूं करिनाकाय म्हाका दिसता म्हज्या भावाचें जेणे ना जाल्यार तुमच्या दोगांचे म्हाका कांयच आयकूंक नाका कितलो कोत्ता शिक्षणाचेर हांव येता कितलो कोत्ता शिक्षणाचेर हांव येता मोगा तुका वता सोगले गांव तुका बोडायता तुजो मोग आनी तुवें केलेले उपकार म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जावचे ना जेन्ना म्हाका ती 3 लाखाची गरज पडली न्हय ते दिवन म्हाका खरेंच सालवार केलो कित्याक हांव तुजेर खूब मोग करता रोहिता आतां फकत 1 लाखाची गरज आसा पूण तूं भियेन आसा हो 1 लाख हांव दुसऱ्या कडच्यान घेतलो आनी 1 लाख पूण अमन तुवें तर सांगिल्लें की ते 3 लाखाचेर जातलें म्हणून रोहिता आतां म्हारगाय वाडल्या न्हय देखून त्या मेशिनरीचो प्रायस 10% वाडल्याकूय आसूं हांव तांच्या कडच्यान डिस्कावंट मेळटा जाल्यार पळयतलो पूण अमन तुजो तो धंदो कसलो आनी ती मशिनरी कसली तुवें म्हाका कांयच सांगूंक ना रोहिता हांव तो तुका सरप्रायज दिवंक सोदता ओके बाबा आनी काही हांव कांय विचारचें ना अमन आमी एकामेकाचेर खूब मोग करतात पूण आमचो धर्म वेगळो आसा तूं मुस्लीम आनी हांव हिंदू आमी इंडियन पूण आमचें नशीब कित्याक आमी ह्या गोंयांत जल्मल्यान म्हणून वय आनी आमकां गोंयकाराक आख्ख्या देशाक व्हडलो मान आसा देखून हाकाच लागून तें म्हजें आयकून घे कितें तें रोहिता हांव तुजे लागीं लग्न जातलें पूण तुमचो तो काळो भुरगा घालतात न्ही तो म्हाका पळोवंक खूब भिरांत दिसता जशें ते तालिबानी आनी ते पाकिस्तानी घालतात तशें रोहिता तूं कांयच भियेनाका हांव तुज्या लागीं ते हिंदू पद्दतीन लग्न लावंक सोदता हय हय तुमी जाय तें सांगतात पूण एक फावट तुमी ते तलाक 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 म्हणलें म्हणटकच आमचें कितें सरकारान हाचेर दोळो दवरलेलो आसा हे रोहिता आदी ही पिशेपणां आसली जाय पूण ह्या फुडें अशें केन्नाच जावचें ना खरें समान वय जायते फावटी आमचे जे लिडर आसात न्ही तेच आमकां चुकीचो रस्तो दाखयतात तुम्ही आयज आमचे जायते भाव ते टेररिस्ट जावंक पावल्यात ओके बरें तें सोड आतां हांव वतां वेतात पूण तुका हांव घरा लागीं पावयता न्हय नाका बाबा तूं चल हांव वतां बाय हाय रिशा कितले दिसांनी मेळ्ळे गे रिशा तुका म्हजो उगडास येना आसलो येतालो कालूच प्रवास करताली आमी म्हजो उगडास करताली जाल्यार आनी कोण आसले आनी कोण आसतली ती आमच्या शिल्पा फ्रेंड न्हय शिल्पा सारके जोकर गो ते आनी तूं सारकें ते सर्कसींत सोरीचे चलता ते न्हय अशें कित्याक म्हणटात रिशा हांव बारीक आसा म्हणून सकाळना कित्याक गो ते सारकें हांव बारीक ना ओके ओके आतां ते सोड तूं खंय वता मेडिसिन स्टोरांत वखदां हाडूंक वखदां आनी कोणाक म्हजे बाबी रिशा म्हाका तुजें आयकूंक खूब बरें दिसता कितें तें कारण तूं आनी तुजी बाबी एकामेकाचेर खूब मोग करतात देखून होय म्हजे मम्मी डॅडीचो मोग म्हाका म्हजी बाबी दिता ते चड कपावस्ती येते म्हजे बरोबर हें कितें विचारता तूं चल या
बरें दिसतालें की तूं तेंपान हांव डिस्पेन्सरी वखदी गेल्या ह्या लॉकडावना मरे बंद करून गेलो न्हू आनी थंय कदेल कसो कोणाक 1000 हांव म्हूण भाड्याक दिलोलें आयज थंय पुसून घेवन येयलो आयज ओपन करून गेलें आतां केस चलो तेच चोयता हांव जायत जाणां येवन म्हजे पयलें तपासून बऱ्या पावलो आहाय एक आमगेली नर्स आसली बेळगांवची ताका हांवें दवरलें कामां लॉकडावना मरे गांवां गेलोलें आनी आयज तें येयलां पूण कितको करपा तेंच समजना म्हाका ताका कितें विचारूं सोदता हांव जायती पाटी पूण आयज हांव केसलो कोणी जातलो चडसो लोक येनाय न्हू चोयता कितें जाता तें येयलोलें मरे आजून पूण करपाचें हें म्हणून गेलें ही नर्स भितर आहा शर्मिला ओ शर्मिला हे सोदीत ती माझी सून सोदीत दिसता ना इतू ते कितें कोण आलो न्हू तो लॉकडावन लागो न्हू कोण आलो न्हू तेका म्हाका कोण येल दिसलो पेशंट इतू दीस जालो ना आतां कोण पेशंट येयलो न्हू रोकडो आड घालपाचो तपासपाचो पूण हांव मुगो तुका सांगूं सोदतालो दोतोर कितें आमचो कितें हाडटा थंय ना वखदां जाल्यार कितें ते इंस्ट्रुमेंट कितें म्हणटा तें हाडूं जाय हे वखद ना इंस्ट्रुमेंट आहा बरो करता कितको आयज केशे कोणी जातलो ये कितें सांगू जालो ओ कितें जालें कितें जालें ओय कितें जाता कितें जाता कितें जाता रे सुसू जाता मोठी दुयेंस गेली म्हाका पिवपाक इतलेशे मागताय मरे आमी हेजी घोटल भरून गेला की पिवपाक येयला म्हाका ओय टेस्ट ओय स्ट्रॉबेरी फ्लेवर येयलो हा सांगो ये हेजे सायडीन उदवर सायडीन उदवर थिंगा सायडीन उदवर मागीर आतां वचपाचें ओय कितें ओय पोटां दुखता पोटां दुखता हांवें वेक वेक म्हाका येताय ये तूं गोरबेस्त खा गोरबेस्त कळटा गुड न्यूज पाराबेस कॉंग्रेच्युलेशन रे कळटा आयले ना आता फस्ट किती पारकाड आवय जी बरी वळी हात केली किती जात रे बिना हांव बी पयली फावट तुका दिसतात म्हाका अरे दोतोर हे तू कितको बाबाची नाकी ते काना हे कोण गायले मरे आवय ये कोण सांगू लॉकडावन हांव विसरलो ते काना हे कोण गायले हे कोण ओय गाता तुका मोठी होती असे गेले फटका विपा ना हांव दोतोर कडकडे नीती नांव कडकडे म्हणटरी तूं दिवपा कसली करप ना ये गो नर्स कशें भितर आनी आमगे इंस्ट्रुमेंट सगळे घेवन यो पोस हय पोस तो येता सात ते जाता तूं दिसांनी तपासता जालें कितें करूं करा मारला असं पाणी घेऊन घे अरे बोस रे किता जाणतो तुगे मरे सगळे शीर घुसपल्ले कळटा का भितरले पटांतल्यो गुड न्यूज हा न्हू म्हणटा ते सारके जाग्यार उडयता या रे ये ओय बोस रे तो हांव तरी रे कितें जाता इतलें चोयतलो हांव बिपा करोना बिपा करोना ओ दोतोर कडकडे आसा बिपा कसली करोना कित्या रे तूं सांग घुमत रे हिळो न्हू तुजी मरे ते जाता भितर अशें गोली पळयाचोय तो सारकें पुरोवपा जाय कळटा तुका हे पुरयता पयलीं या रे बोस रे तूं मरे कितें करपाना कळटा म्हाका सपना भितो जावं भितर पेशंट कमी गेलो बोस रे ओय बेगीन केल्या दिसता हे कितें गेम दिसता
झाड कापताना तुगे ते शिरी कापता शिरयो त्यो व्हडली जाले मोठ जाले त्यो बारीक करूं जायो कळटा का हे नाका हे काय दिसता हेजी भिरांत दिसता तुका तो हें करूं मातशें तूं हिंगार राव कळटा का हांव रोकडो तुका इल्लेशें वखद वांटून घेवन येता कळटा का ना आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो ना एक सांगू आमगे व्हडा काय उदक येना जाले शेजऱ्याक बांगेलो पाणी नाही जाल्यार तूं उदक हाडून पिवय म्हणजे हेलो हेलो सियोन तू खंय आसा हेलो हेलो तू कोण हांव ताची कॉल कर पूण तू कोण ओके हांव ताका मागीर फोन करता सियोन तुका फोन आसलो फोन आनी कोणाचो चेडवाचो चेडू कोण चेडू खबर ना ते चेडू कोण तुका खबर ना ते कितें सांगता ते वयताचे लागीं विचारूंक ना तुला आयज ते फोन केल्या चेडू न्हय पूण तो चेडो जावंक जाय कित्याक कित्याक ताका चेडो जावंक जाय कितलो गोरकार आसा वो ना पळयतो जाल्यार तुज्या फोनार होय हे मोबायल चडशे चेड्याचे कॉन्टॅक्ट नंबर आसा म्हाका दिसता ताणें तुका आय लव्ह यू म्हटला किस मी असो न्हय ना हो फोन चेड्याचो नासलो चेड्याचो आसलो तुका मिळोंक सोंपें जावचें नासलें आवय धोळडी द्या तुका म्हाजोय जपली ना दुसऱ्याच्या मोबायलाक हात जावंक जायना म्हणून मोबायल म्हणटाची पर्सनल वस्त जो कोणाचो तरी तो यूज करप आसता दुसरे फावट म्हाज्या मोबायलाक हात लायलो जाल्यार हांव तुजे हातूच भरतलो आतां भितर वच हांवें सांगलें भितर वच म्हणून भाभी कितें जालें कांयच ना दोळ्यान तुका कित्याक दादा तुवें म्हजे भाभी कितें म्हटलाय होय कित्याक ताणें म्हज्या मोबायलार येयल्लो फोन घेतला म्हणून जाल्यार हातूंत कितें वायट जालें कितें हातूंत तें वायट जालें पूण त्रिशा हातूंत चडशे चेड्याचे कॉन्टॅक्ट नंबर आसा चेड्याच्या चेडवाचे ना जाल्यार तुमी म्हाका दुबावतात जाल्यार तूं म्हजी भाभी कित्याक दुबावता कोणा सदांच सान्याचो दुबाव खबर आसा न्हय जाल्यार तो भाव तुका दिसता अशी म्हजी भाभी तुजी कळना तुका दिसता तिच्या तू म्हजी भोयण जावन तूं सदांच त्या आलिबाची बाजू घेता त्या आलिबा लागून हे आमच्या बाळ वडिलांचे बिघडप येता हे दिसा लागून त्यो कोण्याक लागून कितें आसूं इतलोय जाल्यार तो तुजो भाव म्हाका लागून हांवें तुमचें नावें तुडोंक दिवचें ना
रोजच्या मोगाची कहाणी एक वेगळाच रूपकार घेऊन आसा. मैंने तुझे प्यार किया, तू भी मुझे खूब प्यार करती. मैंने तुम्हारे पास पैसा मांगा, तूने मुझे दिया. लेकिन एक गलती से मैं डक रहा हूँ. क्या तुम्ही घेताना त्या पेपराचेर हांवें सायन केल्ली. या दिसांनी तुझे उलोवप वागोवप म्हाका जुबान घालता. कित्याक तूं त्या पियोना सांगातात वता तें म्हज्या कास अमन जायन पळयलें गोश्ट घातोन मारून कित्याक गावगा लागता. जाल्यार तूं कितें म्हणप सोदता. अमन हो पेपर पळयला तुवें. आनी कसो जेन्ना तूं रोहिताच्या जोडी घेताना ह्या पेपराचेर तुवें सायन केल्ली ती. रोहिता लक्षात पूण तें दुडू म्हजें. आनी हांवें ताका दिलेलें तूं मागता म्हणून. पूण तुवें ताका कित्याक दिलेलें. कित्याक हांव ताचो मोग करता म्हणून. तूं ताचो मोग करता. अरे तूं जावन आसा काजाळी. होय सारकें तुजें. पूण आमी एकामेकाचो खूब मोग करता. रोहित अशें केन्नाच करचें ना. हें जोर जोरताणें अशें केलें जाल्यार तें म्हज्या हातांतलें केन्नाच सुटना. हे घेतल्या धूळ फारीक करूंक हांवें का 6 म्हयन्याचो वेळ दिलो. आतां सगळ्यात 10 दीस उरल्यात. आनी 10 दिसां भितर म्हज्या धूळ फारीक करना जाल्यार हांव तुका कितें करतलो. हांव तुका जेलीन बसयतलो. उपरांत हांव आनी रोहिता फ्री जातली. उपरांत आनी आमकां आनी कोणूच लागचो ना. तूं पिसो जाला. होय पिसो जाला पिसो. जशें भाशेन त्या पेपराचेर सायन करून तूं पिसो जाला. रोहिताच्या मोगान चलत्या म्हज्या मोगान पिसो जाला. आनी हांव म्हजी साखरमेत्राची घरकार आसतना रोहिताच्या मोगान पिसो जाला. म्हणटा सामोन आमी तेगूय पिशी जाल्यात. तारा लक्षां जेवण सगळेच पोटान वचना. पूण चला तरी जमनी पडटा. 100% मनीस कोणूच हुशार आसना. पूण 30% तरी तुजी आनी पिशा वेळा जाता. हे मनीस शाळेपणात चोर जाले. वेळ येतोच कितें तें तुका जेवून जमतलें. गेलो एकदम बरें जालें. कित्याक हे वेळ म्हजे रोहिता म्हाका मेळपी आसा. ताच्या मोगान हांव सारकोच पिसो जाला. अजून येवंक ना. रोहिता तूं आयलें. रोहिता तुजीच वाट पळयतालो. कितें जालें सियोन. रोहिता हाच्या मोगान सारकोच पिसो जाला. रोहिता तूं म्हाका जाय. सियोन हांव सदां तुजें जावंक सोदता. खरेंच रोहिता. हय सियोन. Corina
किशा तू हांगा किशा तू हांगा रोहिता कितें जालें आनी भियेलें कित्याक किशा हो तुजो आनी हांव जाणा ब्रदर तें पळय रोहिता सांग सारकें आसा किशा जें कितें तुवें पळयलां आनी रोहिताक जें सांगता न्हय तें सारकें आसा ताचे वयर तुका कितें विचारचें आसा खूब विचारचें आसा पूण आतां फकत रोहिता लागीं उलोवंक सोदता जरूर तुका हांगा रावंक जाय जाल्यार तूं राव नाजाल्यार वचूंक येता किशा हें तुजें आयकना म्हज्या रोहिताक सोडून समजूं नाका पूण ह्या वेळार हांव घेता रोहिता तूं म्हजें बेस्ट फ्रेंड आमी एकामेकाक खूब मानता म्हाका खबर आसा तुजो बॉयफ्रेंड अमन आसा म्हणून होय किशा अमन म्हजो बॉयफ्रेंड आसलो पूण आतां ताजो स्वभाव म्हाका खूब भिवंक लागला आनी ह्या दिसांनी तो चडच जाला हांवें ताची खबर तुका सांगलेली ताणें जबरदस्ती म्हजो फायदो घेतलो होय होच फायदो ताणें म्हजो घेतला आनी हांव लॉजीक पडलेलें म्हणून हांव मुगीच रावलें तूं सदांच मागता तें दुडू म्हजें दिवंक कळना देखूनच ताका दुडूंक हांवें तें पावल घालता रोहिता आयज हांव तूं आनी म्हजी भाभी देवान आमकां एक सारकी रोखल्या म्हजो भाव खाजारी ताका ताची घरकान्न आसा तूं आंकवार तुज्या नशिबान तुका बरो भुरगो मेळूंक येता पूण म्हजी भाभी रोहिता म्हाका म्हजी भाभी सदांच पिसाळ आसलेली जाय तिचें दूख म्हजें पडूंक जायना रोहिता हांवें तुका सांगलां गो तूं म्हजें नाका जायना म्हजें लायक घट्टा तो जाल्यार हांव तुका दितली रोहिता हांव तुजे हात जोडटा म्हजे भाभी तुवें दुकांतली सारवार कर रोहिता हांव तुज्या पांयां म्हज्या भाभी म्हाका सदांच खुशाल आसलेली जाय तिका तूं दुकांतली सारवार कर वाह किशा वाह किशा हांवें तुका सांगलेलें तुजो भाव आनी ते रोहिता मोगान आसा म्हणून पूण हे नाक दाखोवचे बदले हात जोडून पांयां पडूंक लागले म्हाका जाल्यार हे तुजें बिलकुल मानूंक ना होय तुका तें कशें मानतलें तुमच्या धर्मान तुका अशें मानूंक ना जाल्यार तुका अशें कशें मानतलें तुमी मनीसच आसले दुसऱ्याची रीत करप दुसऱ्यांक रागोवप आल्मा सूर्य घेवन दुसऱ्याचे रावपाक रावप पूण आमच्या जेजू क्रिस्तान आमकां भक्तांचें जिवीत दिलां ताणें आमचे पासून आपल्या रावपाक गावरयला रोहिता हो पळय देवचार आयला चलया हे किशा तुमकां आमकां वेसेपण दाखोवन तूं चड हुशार म्हणून सोदलो नाका याद रख ये अमन का गुस्सा तुझे देखा नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं काट लूंगा मैं बदला नहीं इंतकाम लूंगा ह्या कमाने शास्त्रामध्ये कोण वड स्वता न्हू ताक पांय आदोन ओडपा जाय केलो काय कटका हांवें जायते भाशेन सांगपाक केले पूण एकूय मुगेलो गांदा बरे भाशेन वड सरो केसो दिलो ना आता हे न्यू बिझनेस कमेंट केला ताके फ्रुट्साचे जायती सुवाती ते आहा मुगेले मिरामार कोलवा कलांगूट वागातोर पासून पूण कोलवा मुगेले बिझनेस सारकें बरें चलता सारकें फ्रुट्साचे इंटरव्यू हांवें हांगाच गेलोलो पेपराचेर कोण भुरगे आहले येयची म्हूण पूण हांगा तिथे सगळे लॉकडावनाक गेलोले पूण आजून एकलो येयलो ना पळयता येता जाल्यार कोण येयलो ना कोण कामिलो कोणागे कामिलेलो भितर येयल्या लॉकडावन म्हणू शकता अरे तूं ऑलरेडी भितर सलो आतां हांवें भितर स्वता उरला वय चोय एक सांगू तूं आतां कित्याक गेलोलो पेपराचे हांव गेलोलो वय 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 सारकें हे एक सांगू तूं हांवें सकाळी 8 वरांचेर कॉमेस केलो मरे आतां राती 9:30 वरां जाय केली मरे हां तूं हुंय आलोलो इतो गो तूं हां वय वाडकोन चलोन येतालो मागीर कितें जालें वय कोण आगो आग म्हळ्यार कोण आग म्हळ्यार आग न्हू
वाघ तो वाघ मागी कितें जालें ओय मागी कितें जालें नाव कसं दिलं त्यानं ताका चोन गेलो कित्याक समाज म्हणतो ओय. त्या वाघान समाज पोस्टर करून म्हणजे एवढं मानलेली ओय. आणि म्हाका हायला दिला रे पोस्टर रावलेले वाघ खाताय हे पहिले पण ऐकत ना रे हांव. अहो, किती हायला रे ओय. ते पिक्चर तो होणार रे खुश पिक्चर बडा पोस्टर निघला हिरो अरे त्या पिक्चरातले हापूस सांगत म्हाका त्या कळटा पिक्चराचं हिरो पोस्टर करून वाचवलं ओय. तर ते कोणता वाघ वाचवलं त्याला रे तुम्ही मरे भुरगीं कशें कोताय लाक जालो मरे पिक्चर चोयताय ह्या भुरग्यांक कितू पाट सांगत हांव तियात्र चोय म्हणून पिक्चर चोयताय नाक जालोली चोय आतां मुगेली इंटरव्यू कोणाच कोता कळटा या हुंय रे हुंय या अजून स्टार्ट केलो ना चोय आतां मुगेलो पयलो प्रश्न तूं या मागीर कर आम जेवपा मागीर वयचे कळटा तो सगळे इंटरव्यू कवर करया मागीर जेवपा या ओय चल आतां कमेंट पयलो प्रश्न म्हाका 12 फ्रुट्सांची नांव सांग बारा पुरस्कार आवतान कशी ओय 12 फ्रुट्सांची नांव सांग विचार करता ओय स्टार्ट कर आपला कोण रे आपला अप्पला एप्पल ओय मागीर एक जालें एक्सपेरिमेंटल कोण एक्सपेरिमेंटल स्ट्रॉबेरी या ओय दोन जालें पापाय कोणागे पपाय रे अरे पपाय म्हळ्यार का पोपाय पापाय कितें पापाय म्हळ्यार कोण तीन जाली वा 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 ते म्हणा कितरे वा 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 हो म्हणत होता पेर तेका गो गोड एश म्हणटाय मागीर चार जाली जाकीच्या फ्रूट इतू तेप जाला फ्रुट्सां बंद करता आनी झाकीचे फ्रूट म्हणटा हांव नको झाकीचे फ्रूट म्हळ्यार कितें ग्रीन आसताय बिकणू कोण हातायची अरे झाकीचे फ्रूट न्हू ते जॅकफ्रूट मागीर तेव्हा जाली ओय 5 जाली आनी एक सांग कोण मेलो आता मेल म्हळ्यार कोण ओय येते अरे वॉटरमेलन न्हू ते वॉटरमेलन बुरशेला ओय 6 जाली आनी 6 सांग आनी इंटरव्यू 5 सांग कळटा 6 बेगीन सांग ओय आनी 6 सांग कितरे केळी घालू ओय जालें बानाना आनी केळी म्हळ्यार दुसरी एकूच कितें सांगता ओय आतां चले आतां मुगेलो दुसरो प्रश्न ओय दुसरो हांव कोलवा दर्या देगेर सारको मुगेलो फ्रुट्सां धंदो करता कळटा आमी केल्या फ्रुट्सां धंद्याचे मरे सारके फॉरेनर भरपूर येताय कळटा ओय भरपूर येताय ती मरे तेंचे ती मरे 800 म्हळ्यार सामकी पिशी कळटा आनी घर बी पडटा न्हू ते दिसा जाणटू त्या दिसा मरे तूं आसता ते शॉपाचेर बसलो आसतना फॉरेनर येता आनी त्या टायमार चोयत रे तूं ते फॉरेनर तुकडे 800 मागता 800 मागल्यार त्या टायमार आमकां 800 आसना ओय तूं एशी तेशी चोयता चोयल्या कितें दर्या मदें एक माड आहा त्या माडा सारकी 800 चिकी बोलो हाय सारकी 800 चिकी बोलो हाय तूं वयता ती 800 काडटा एक बेगीन धांवोन घेवन येता आनी ते फॉरेनराक दिता आनी फॉरेनराक हॅप्पी करता म्हाका सांग ती 800 तूं आतां कितको काडटलो ओय काडपाची दिवपाची आतां तूं कितको काडटलो ती म्हाका सांग ओय तूं ओय ओय मागीर जाल्या न्हू उडोन वयता तूं पांय पागी लायले रे ओय
वयचे हांवें कोण जाणा देवा शिवाय कोणाच्यान निती जायना तू आमच्या घरात येऊन या आमच्या बावणमध्ये फूट घातल्या हांवें कशी फूट घातली तुका खबर ना अरे बाप या गावात एक गरब्याचे लोदार मारून पळय बोजाकरी नोंदणीमध्ये केन्नाच बरें पडना पूण म्हाका तुका झगडतो पळय हो जाप दिसता ते तिच्या माझ्या काच्या गोंड जाऊन हे आपल्या भावाच्या चितना हा माझ्या जिवितात खुशाल राहूंक सोदता उद्या ट्रिशा मध्ये कशे आड येता सियोने कशें जावं घेता ट्रिशा तर तुजे जीव घालता ते तुज्या सुखाक आसता ना ते म्हज्या सुखाक न्हू पूण ते तुज्या सुखाक आसता आनी चूक हे चूक आसता केन्नाच दिवचो कित्याक ब्रदर कित्याक ती वस्तू रिजन आसता वांगडी ते केन्नाच भुरग्याक जावचें ना सोडलेले जायती वस्तूऱ्यो भुरग्यांक सन्मान हाडून ह्या संवसारान जियेतात पूण तुमी घातले आयज पासून वाजरेच आसात ती सगळी पिशेकडेन सोडून दी आनी बरो मनीसाक संस्वीत कर बरो मनीस पळय सियोन आदी जे सगळें घडलें तें सगळें सोडून दी आयज हांव खूब चुकलां हें मानून घेता हांव देखूनच ह्या म्हज्या चुकींतल्यान हांव एक नव्या जिवितान भितर सरूंक सोदतां रोहिता ते सांगचे आसा न्हू त्याच लोकां आसा पण ह्या बसून घे ना हांव बसून किवता पूण तुका इतलेंच सांगूंक गायला ती तुजी गोरसाण ती तुजी भयण ती तुका खूब मोग करतात पूण कोणा जाता तो तुजो मोग भियेनाकाय देवाचेर भार दवर आनी सगळी तुजी चिंतनां शाती पावतली देवान तुका बरी बूद दिल्या ती बरे भाशेन वापर तुज्या घरा भिरांत गोड फोणां आसतना तूं कोण फळां खावंक सोदिना काय आयकलां न्हय हांवें कितें सांगलां तें रोहिता सद्या सांगता तें सारकें आसा म्हजी चूक जाली तिच्या म्हज्या भयणी म्हाका गुन्या भोगप खरेंच हांवें व्हडली चूक केली म्हाका गुन्या भोगप म्हज्या घरकांनी म्हाका गुन्या भोगप हांवें जायत्यो उतरांचो अपमान केले हांवें जायते तुका रडयले म्हाका एक वेळ कळो जाल्यार पासून तूं म्हाका रावतालें खरेंच म्हज्या घरकांनी म्हाका गुन्या भोगप म्हज्या घरकांनी तुजी अशी बरी घरकां मेळप हें नशीब म्हजें